Talking about Walter Lobo, it is sad that an activist, whatever may be the case, I don't say activists are good. I am not here to justify for activists. I am telling you that some of the activists are thugs, but everybody cannot be measured in the same basket. I got in Raya one thug also. When time comes, I will name that thug. But the problem is, not everybody can be managed like that, can be said like that. Ata Walter Lobo, he is trying to do his own things. He has got his own style. He has got a lot of followers too. It is said that he has been arrested. I find it very disturbing. No doubt, Pentair, maybe the issue of Pentair, they arrested him saying that he is trying to defame Pentair and all that. Employees can't come and stay in a hotel, quarantined and allowed to go wherever they want. There has to be police, there has to be a guarded book, there has to be some protocol. I understand they are government employees, government wants to start industries, no doubt. But there are certain procedures to be followed. You can't do what you want. Like for example, one ship, Angria, belonging to Dond, not Angria, I think it's one of the ships which came in, 3 ships, belonging to Dond. They have been allowed to quarantine in one hotel in Dodamal, own hotel of his. Where there is proof, 2-3 guys must be in one room, they must be told not to speak. Rules पडे है, BJP rules, governmentaचे rules पडे है, BJP मनशांक दुसरे आणि हेरांक दुसरे. कितें चलना, एडमिनिस्ट्रेशन नांव बेडे करता. ह्या लोकांक मदतरी मुखार आहाय आनी अशें करून एक्टिविस्टां भितर उडोवन एक मनशाक सेपरेट ट्रिटमेंट दिन आपणा जाय त्याक 144 उजा करप आपल्यागे फायद्याक, हेजेर निश्चय दाम गेलो. वी विल नॉट टॉलरेट दिस टायप ऑफ हुकुमशाही. गव्हर्मेंट हांव सांगता तूं भितर उडयता उडय, आमकां प्रॉब्लम ना, आमी भितर वचपाक रेडी आहाय. आमी जिवा उडलेय, गांव सारको ना, लोक सारके नाय, आनी आमी आनी कित्याक सारके रावूं न्हू, आमी आनी कित्याक रावपा जाय, लोकांक इंजस्टीस जाता जाल्यार आमी रेडी आहाय. मागोता गव्हर्मेंटा कडेन, जर तर तुमी सारके कोन्न नाय, बी प्रिपेर्ड टू फेस द एजिटेशन फ्रॉम अस. डोंट थिंक वी आर क्वाइट एंड वी आर वॉचिंग यू एंड वी आर जस्ट गोइंग टू कीप क्वाइट. नो, विल स्ट्राइक. And when it strikes, remember, you will have to face the brunt because तुमको काय ना सद्याक तुमची परिस्थिती हुई पावला ती जाण जावंय. काल कोरोना केसीस जाले, कोरोना केसीसाचेर बॉर्डर अजून एक सॅनिटायज केला ना. इतली दीस लोक येता वयता, एक पाट पासून सॅनिटायज केला ना. तुमकां आयडिया आहा तो स्टॅम्प मारताय, तो एक स्टॅम्प दुसऱ्यांचे मारताय, तिसऱ्यांचे मारताय. काय प्रोसिजर प्रोटोकॉल फॉलो करनाय. थिंग कितें चलत तें गव्हर्मेंटा खबरू ना. हांव जाणा, आय एम नॉट ब्लेमिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, बट पॉलिटिशियन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस. तुमी जर तर फोन मारताय तेका मायनिंगा गाडी सोड, तेंकां क्वॉरंटायन करून नाका, ते पाटी कितें करतले, ते तुगे स्टॅम्प मारूं वयतले, मायनिंग ट्रक सोडपा वयतले. तुमी जर तर 2 नंबर करता, मोडक स्टार्ट जालो, तुमगे सगळें स्टार्ट जालें. मोडको तुगे मोडक म्हणाका, तुगे गॅमलिंग म्हणाका, सगळें स्टार्ट जालें. कॅजिनो स्टार्ट करपाक तुमकां इलिगल मायनिंग फुल स्विंग चालू आहा. नेचर इज ट्रायंग टू टेल अस समथींग एंड दीस गव्हर्मेंट इज स्टील नॉट अंडरस्टँडिंग. म्हळ्यार जालो ना, हें आतपड कितें जातलें हेज्या मुखार हें मागोन गेलें. द पीपल हू आर इन चार्ज एंड द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट हॅव आस्क्ड फॉर इट. वॉट विल हॅपन नेक्स्ट हांव देवाको मागोता, कांय जायना जाल्यार पुरो म्हूण. टचवूड, हांव कोणाक वायट चिंतपी न्ही. मुगे सदां एडवायस बरो, मुगे सदां काम बरें. आनी गोंयच बसो तूं, आमगे स्टेटी लागून आनी आमगे लोकां लागून केन्ना वायट ना, पूण हें मागोन घेताय. आनी मुखार कितें जाल्यार ते रिस्पॉन्सिबल. आनी हे रिस्पॉन्सिबल ते म्हूण सांगून आयजी सांगता हांव, हाल्यान रावना सांगपाक, आज सांगता हे रिस्पॉन्सिबल म्हूण. कित्याक आमकां सगळीं देवा न्ही. हांव म्हणना सान फ्रांसीस सायबर एकला न्ही, सान फ्रांसीस झेवियर आमगेले सान फ्रांसिस्कान आमकां साल्वा केले. आमकां फेथ आहा. हांवें वचोन थिंग उलयल्लो की तुमकां जायना जाल्यार सान फ्रांसिसा आमगेले इगोज बांदून सारको करूं जायना जाल्यार सांग म्हूण आमी लोक करता म्हूण. आनी हुंयच लोक क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे हिंदू भाव सगळे एकठांय जायन आमी करतले म्हूण. तुमची गरज ना आमकां. ते भाशेन आयज सांगता गव्हर्मेंट जर तर एक्ट जायना,
यू विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू आनी आमकां भोगूं पडटलें तुमगे पातका लागून.